25 तारखेर अपक्ष आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस फेरेरान रोमी कोंकणी काँग्रेस पक्षाचो इस्कॉलांनी रोमी लिपींतल्यान कोंकणी भास शिकोवपाचो एक पर्याय दी म्हणून मागणी केली. आमची ही मागणी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जी सद्याक व्यवहारांत आसा आनी जेन्ना NEP व्यवहारांत आसा, आदले जे सगळे कमिशनाचे रिपोर्ट वा वाक्य आसात ते सगळे रिडंडंट जातात. मुखेलमंत्री उलयलो, पूण दुर्दैवाची गजाल सॉरी स्टेट ऑफ गोवा की आमचो मुखेलमंत्री फटींग मनीस थारलो. ताची फटींगपणान कार्लोस आल्वारीस फेरेरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करून असेंब्लीन दाखोड केला परत की ताणें NEPच्या रिपोर्टा विशीं फोट मारल्या म्हणून. ताच्यो दुसऱ्यो फोटो ज्यो आसात त्यो उक्ताडार हाडूंक आयची आमची ही पत्रकार परिशद. आमचे मदें आसा ग्लोबल लिपी अभियान, रोमी लिपी अभियान हाचो अध्यक्ष केनेडी बाबा फोन्सू, ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाचो तरणाट्या फांत्याचो सेक्रेटार मेल्किवर फेर्नांडीस, हांव ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचो सेक्रेटार मायकल ग्रेशियस, तसोच वाटेर येवचो आसा आमचो तरणाट्या पंगडाचो यूथ प्रेसिडेंट मॅथ्यू आल्मेडा. आमच्या सगळ्यांच्या नांवान आनी सगळ्या वांगड्यांच्या नांवान तुमकां आमी येवकार दिता आनी फुडें आतां हो जो आमी प्रस्ताव जो मांडलेलो असेंब्लींत तो कायद्यान भायर उडोवंक ना. ओर्थ नासलेलें जस्टिफिकेशन दिवन CMान एक घुसपावपाचो प्रयत्न केलो. हे बिल रिजेक्ट ताणें केला फकत ते पावरान आसात आनी तांचे लागीं 33 MLA आसात आनी तेजे भायर जस्टिफिकेशन तेजे सारकें ना. हे बिल हे रेजोल्यूशन ताणें रिजेक्ट करून BJPन दाखोवन दिलें ती एक कम्युनल पार्टी जिका मायनॉरिटीज कम्युनिटीचो कांयच पण वचूंक ना. तेंचे हक, तांचे रायट्स ताणें एके भाशेन पांया पोंदा मुस्तिले 25 तारखेर. आर्टिकल 29(1) सांगता, हे घटनेच्या पुस्तकांतले सांगता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सांगता सगळे मायनॉरिटीजांक हक आहा आपली भाशा आनी आपली लिपी सांबाळून घेवंक. आनी तेच आमी कोत्ताले. आमची लिपी काबार जाता, रोमी लिपी, आनी तेकाच लागून आमी ते आमकां ऑफिशियल लँग्वेजान घालूंक दिना. ताका लागून आमी इस्कॉलान घालूंक प्रयत्न केलो आनी ते तेंच्यांनी हाडले. आनी हेच आमकां सगळ्या गोंयकारांक दाखोवन दिवंक जाय आसलें. हें रेजोल्यूशन मांडलेलें तेच कामाक लागून हाचें BJPचें रुपणें दाखोवपाक लोकांक आनी तांचे MLAचें कसलें रूप आहा तें. आनी ते सवे माजार एक तियात्र कसो दाखयलो तेंच्यांनी 25 तारखेर. तांचे बरोबर इकरा मायनॉरिटीचे कम्युनिटीचे MLA आसले, जाणी तांकां विंचून काडलेले समाजाक, मायनॉरिटी समाजाक आनी तशेंच कोंकणी भाशेक एक विश्वास घात केलो. तो CMाचे मुद्द्याचेर या. CMान कसली नाडगां मुडगां सांगून थिंगा प्रयत्न केलो घुसपावपाचो लोकांक. जे नकत ताका घुसपाय, ते उदय बेंबरेक घुसपाय, आमकां घुसपाय नाका, आमी घुसपाक ना हिंगा. ज्या कमिशन पयलो पॉयंट ताणें काडला ज्या कमिशनाचो. ज्या कमिशन इज अ रेकमेंडरी कमिशन एस्टॅब्लिश आमचे 1962 63 वर्सां जालीं आनी तांणी रेकमेंड केल्लें की कोंकणी, तेन्ना आमी आतां तेन्ना स्वतंत्र जाल्ले आनी तांणी रेकमेंड केल्लें कोंकणी देवनागरींतल्यान शिकोवची म्हणून. तर कोणें ना म्हणला? कोणें ना म्हणलें. तुमी देवनागरी शिकयता म्हणटा थिंगा. प्रश्न कितें आहलो आतां? प्रश्न आहा आतां देवनागरी शिकयनाका म्हणूंक ना. देवनागरी शिकोवची, तिका ज्या काम बरयल्लें आसा पुरय शिकय. ज्या कमिशनान हूंय बरयला रोमी नाका म्हणून तें दाखोवन दी मरे आमकां. साहित्य अकादेमीन हूंय बरयला रोमी लिपी
नाका म्हणून तें दाखोवन दी मरे आमकां. 8 शेड्युलान हूंय बरयला रोमी नाका म्हणून तें दाखोवन दी मरे आमकां. टास्क फोर्स कमिटीन हूंय बरयला रोमी नाका म्हणून तें दाखय मरे आमकां. तूं आमकां देवनागरी इस्कॉलान शिकोवंक तें दाखयता. आमचें रेजोल्युशन कितें आहा कितें म्हणून आहा? आमचें रेजोल्युशन आहा NEPचेर नवे कायदे येयल्या, नवे उक्तें केलां सगळें फ्लेक्सिबिलिटी मल्टीलिंग्युअलिझम हाडला. तर ते कायद्याचेर आमी मागता इस्कॉलांनी घालचें म्हणून. तुवें आमकां ज्या कमिशन मागलें. वॉट इज बिगर, ज्या कमिशन ऑर टास्क फोर्स कमिशन? टास्क फोर्साची कमिटीन जें रेकमेंडेशन केलें ती आतां 2020 तर ज्या कमिशन इज ऑब्सोल्यूट इररेलेवंट टुडे. लागना आमकां भायर उडयलें, कोचरी दबान घालते. आमकां पळोवन गेला नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीची BJPन काडल्या ती फकत पेपरार. इज इट अ पेपर पॉलिसी? 2020 काडली ती. 5 वर्सां जालीं, इम्प्लिमेंटेशन जायना. फकत बरी उतरां घातल्या. मल्टीलिंग्युअलिझम, स्टुडंट्स कॅन चूज, फ्लेक्सिबिलिटी. हूंय आर फ्लेक्सिबिलिटी? तेंचो सरकार मानून घेना तेंची पॉलिसी. NEP कम्युनिझम करता लिपयेचेर. खुंयचें व्हडलें ज्या कमिशन व्हडलें घटनेचें कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाचें कॉन्स्टिट्यूशन व्हडलें. ज्या कमिशन इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ रेकमेंडेशन. वो एक्ट आर्टिकल 29(1) इज एन एक्ट, अ फंडामेंटल रायट ऑफ ऑल मायनॉरिटीज. हाचेर CM उलोवंक ना. कित्याक उलोवंक ना? तो जाणा हांगा आतां सांगता तो हिट सगळें उलयलो तो. आर्टिकल 29(1) कित्याक उलोवंक ना? द कॉन्स्टिट्यूशनल रायट ऑफ द मायनॉरिटीज. आमी पोत्तून बील मांडटले असेंब्लीन. तुवें फोटी मारलो म्हण जायना तें. पोत्तून बील कितें फोटींचेर मारलो तुवें सगळें थाराव. पोत्तून रेजोल्यूशन घातलेलें आमी केलें आमच्या आमदारा कडेन. आमच्या आमदाराक क्वेश्चन मागीर आमी आमचे आमदार आतां कोणें मांडलेलें आमी दिलें कालोसा कडेन घालपाक ग्लोबल रोमिंग मिटींग अभियानान. आमी पोत्तून घालतले तेन्ना ताका उलोवंक दी आर्टिकल 29 हेर सगळे तेजे प्रस्ताव हे जे सगळे जस्टिफिकेशन भायर पडले तेची. आनी ज्या कमिशन आतां तुका सांगलें ज्या कमिशन लागना आमकां दुसरो पडला कितें येता. साहित्य अकादेमी तो म्हणटा has accepted Devanagari as the official script. Yes, तेमी मानून चिकागोरिकल तेन्ना 1981 केलें as official script. But Sahitya Academy is not for education. Sahitya Academy is for literary purposes, for awards and grants. तेणे सांगूंक जायना. हे शिकयना तें शिकयना. साहित्य अकादेमीक काम सगळे रुपया फुलोवन दवरूंक वयर काडपाक. शेड्युलान देवनागरी आहा म्हूण. एक शेड्युलान देवनागरी ना. एक शेड्युलान हुंयचेच लिपीचे जायते भासो आहा. हुंयचेच लिपीचे नांव दिवंक ना. तिसरो पॉयंट, चवथो पॉयंट हांव दालगाद अकादेमी शिकयतली. दालगाद अकादेमी शिकोवपाचे तें इस्कॉल तें ताका कितले ग्रांट्स दिता तुमी? ताका कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा हजारांनी भुरग्यांक शिकोवपाक? तेंच्यांनी तर शिकोवंक जाता रोमी लिपी. तुमची कोंकणी अकादेमी आहा मरे, त्या तुमचे देवनागरी वाल्याक सगळें तिका शिकया. आमच्या इस्कॉलांनी गव्हर्मेंटाचे ग्रांट्स घालून तिका कितें शिकयता? आमची डायसिसाला इस्कॉलां कित्याक यूज करता? देवनागरी शिकोवंक शूड बी फेअर न्हू. हें उलयना तो घुसपावपाचो प्रयत्न. मागीर म्हणटा कोण कोर्टान गेल्ले, कोर्टान भायर पडले. कोर्टान गेल्ले ऑफिशियल्स इक्वल स्टेटस मागपाक, एड्युकेशनान घालूंक असो मागूंक ना. सो तेजे 5य पॉयंट तुका आमी क्लियर केले. ताका कांय दौड नासलेले पॉयंट. आनी हाचेर हे असले बील भायर उडोवप एक लोजोची कपल. आनी हेंच तेंचें रूप एक्सपोज जालें हे असेंब्लीन. बाब कालूस आल्वारिसाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जे आमचे 6 जाण 7 जाण आसले एकलो एक्सपेल केलो वेरीश बोरकार, बट 6 जाण उबे रावले आपले मायभाशे खातीर, आपल्या समाजा खातीर, जे ताका लोकांनी विचून काडलेले आनी एक अभिमान दवरलो असेंब्लीन उबे रावन. डिव्हिजन वोट जाले जेन्ना आल्वारिसान मागले थोडे धांवले. बरें कोणें म्हटलां तें कितना आदमी ते 7 जाण वफादार, 24 घरदार आनी 3 फरार. सारकी अवर्दी टायम येतलो आमचो.
इलेक्शन लागीं आहा आनी लोक ताका दाखयतलो कितें आनी काय ते बरें करून जी सीएमान मानली ती कर्नाटकांत कोंकणी देवनागरी भाशेन शिकयता लिपीन शिकयता म्हणून आतां तुमच्या मुखार हांव थोडे प्रूफ्स दाखयता. हें आसा कोंकणी पुस्तक 9व्या वर्गाचें. हातूंत हें जावन आसा देवनागरीचें 9th स्टँडर्डाचें पुस्तक. हें जावन आसा कन्नडा लिपीचें 9वेचें पुस्तक. हें 7वेचें देवनागरीन कन्नडा लिपीन. हें 7वेचें देवनागरी लिपीन. देवनागरी हे कन्नड हे कन्नड हे कोंकणी. ओके तू फकत फॉल्ट काढून येयला काय ना टाइमपास तू करूंक गेला दिसता पळय. हो सोयेचो हो कन्नडा आनी हो सोयेचो देवनागरी. ओके आता हो BA, BSc, BCom, BBA, BCA सेमेस्टर 4 डिग्री एग्जामिनेशन जी एप्रिल मे 2025 घेतल्या कोंकणी विशयाची सेंट अलोयशियस कॉलेज ऑटोनॉमस. आता ती डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी. सारखी पळयात क्वेश्चन पेपर. या क्वेश्चन पेपरा प्रमाणे 3 लिपयो वापरल्या. कन्नडा, रोमी आणि देवनागरी लिपी. आता जर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी वापरून कर्नाटकात इस्कॉलाच्या पावंड्यार 2 लिपीन शिकोव येता, कॉलेजीच्या पावंड्यार 3 लिपीन शिकोव येता, गोंयांत 2 लिपीन शिकोवपाची कसली समस्या येता. सीएमान फकत फोट मारल्या 2 लिपीन शिकोवंक जायना. 2 लिपीन शिकोवंक जायना जाल्यार 3 लिपी हांगा कश्यो. आमच्या BA लेवलाचेर कोंकणी शिकयता. तियात्र म्हूण एक विशय आसा. तियात्र सगळेच रोमी लिपीन बरयलेले आसात. आता ही भुरगीं जे तियात्र हो एक सब्जेक्ट जो आसा कशी शिकतली. जो रोमी लिपी वाचूंक कळना तांकां. सीएम म्हणटा आपूण आपल्याक कळना. असेंब्ली म्हणटा रोमीक आपल्याक कळना. जाल्यार सीएमा सारखे सांकडेचे मनीस, सांकडेचे विद्यार्थी जर कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जर कोण MA कोंकणींत करता ताका तियात्र शिकपाक पडटलो. BA कोंकणींत करता जाल्यार कोंकणी शिकोवंक पडटले. जाल्यार तो म्हणटा आपल्या कडेन रोमी जायना, म्हजे कडेन जायना म्हणटा तो. भुरगीं कशी वाचतली. भुरग्यांक शिकोवपाची गरज. दोतोर बाब तुजे कडेन जायना, तूं हातून अपांगूड थारला, तसो आमच्या भुरग्यांक अपांगूड थारयनाका. देवनागरींतले आसा ते देवनागरींतले लिपी वाचून कळूंक जाय, तशेंच रोमी लिपींत आसा त्या लिपींत वाचून कळोंक जाय. फोट मारनाका. आनी फुडें क्वेश्चन पेपरा वांगडा आनीक एक दाखयता म्हळ्यार तिजी वर्णमाला शिकयता, व्यंजन शिकयता. ते नोट्स भुरग्यांक कळले जे हांवें हाडल्या. कॉलेजींतल्या भुरग्यांचे, BA पदवेक शिकता त्या भुरग्यांचे, सेंट अलोयशियस कॉलेजींतले. पळय कितकोन 3 लिपींनी शिकयता. जर कर्नाटकान आनी मंगळुरान 3 लिपींनी शिकोवंक जाता, गोंयांत 2 लिपीन शिकोवपाचो कितें प्रॉब्लेम. दोतोर बाब BJPच्या
सगळ्याच कितें म्हणटा ते मेस कारभाऱ्यांक वांगड्यांक सांगता, धर्माच्या नांवान आमचे मदें फूट घालनाका, मायनॉरिटीजांक ताचे हक दी. शिक्षणीक मळार मायनॉरिटीजान पळय कितें केलां आख्ख्या भारतान खंयच्याच समाजान करूंक ना. शिक्षणीक मळार तुमची कम्युनॅलिटी घालून शिक्षण क्षेत्र काबार करनाका. गोंयकार शिक्षीत आमकां सगळ्या भासांक शिकूंक जाय. हांव मराठी शिकलां, हांव मराठी नाटकां करतां, मराठीचो म्हाका गर्व आसा. तसोच सगळ्यांक लिपयो वापरतल्यांक देवनागरींत काय बरें साहित्य येता, रोमींत काय बरें साहित्य येता. एकामेकाचें साहित्य एकामेकाक वाचून शिकोवंक जाय. आनी जर शिकतले रोमी लिपी एक पर्याय, आमी म्हणना देवनागरी काडून रोमी लिपी घालून, रोमी लिपी एक पर्याय कसो घालपाक तुमचो आमकां सहकार जाय. कोणी कोणी म्हणटालो टास्क फोर्सान रेकमेंड करूंक ना म्हणून रोमी शिकूय नाका शिकय म्हणून. हो टास्क फोर्साची पळय कॉपी आहा कडेन, आनी हीच ती बाब एडवोकेट कालोसान तिका असेंब्ली पॉयंट ऑफ ऑर्डरान दाखोवन दिला. एट प्रिपरेटरी स्टेज टू एनकरेज मल्टीलिंग्युअलिझम, ते उतरूच पळया. मल्टीलिंग्युअल म्हणजे जायते भाशा शिकोवंक एनकरेज करता एनईपी. बोथ देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट should be introduced from class 3 itself. अजून कितें म्हणजे तिसरे क्लासीक रोमी आनी देवनागरी इंट्रोड्यूस करची शिकोवपाक. हांव सांगना टास्क फोर्स जे सीएम ना म्हणटा तुमी रेकमेंड करूंक ना. मागीर सीएम एका रिप्लायाक ते सीएमान गुणायले कितें ना, दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू कोंकणी, इट इज पर्टेनिंग टू एबीसी रोमन स्क्रिप्ट. तिसरे क्लासीक आमी एबीसी शिकयता भुरग्यांक. एबीसी खंयचे क्लासीक शिकयता आमी? आई एबीसी केजी 1 फर्स्टाक सेकंडाक. हिंगा तर तूं तिसरे क्लासीक तर इंग्लीश अल्फाबेट शिकयता. फाटले केजी 1 फर्स्टाक सेकंडाक कितें शिकयतालो? हे प्रश्न करा तुमी. कसो हो गुणायला तो ए ते 40 भायर शकता. आतां आनी पॉयंट काय उरोंक ना. घाल आतां रेकमेंडेशन केलां, रेकमेंड करूंक ना म्हणटा रेकमेंडेशन आयलां पळय टास्क फोर्साचें. ज्या कमिशनाचें रेकमेंडेशन 7-3 वर्सां पयलींचें, हे 5 वर्सां पयलीं टास्क कमिटीन घेतलां. आनी हेच तें कोण मायनॉरिटीजांक परतून माडोया. आनी हेकाच लागून आमी तें दुसरें बील घातलां. मायनॉरिटीजांचो हक राखून घेवपाक. कित्याक हे आमकां आमचो हक राखून घेयना, हे असेंब्लीन माडयता. ताका लागून तें मायनॉरिटीज कमिशन बील पास जावंक जाय. कालूसान तें मांडलां. इट्स गॉन फॉर स्क्रुटिनी. मे बी विल कम एट द एंड ऑफ दिस असेंब्ली. थोडे फुडले असेल कसो पास स्क्रुटिनी पास जायना आनी गव्हर्नराची अप्रुवल मेळना जाल्यार. आनी हें जावंकूच जाय. कित्याक गव्हर्नमेंट तरी कोन्ना. हे मायनॉरिटीज कमिशनांतल्यान आमी आमचे हक जिखोवन घेवंक आमकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटलें. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.